संतोषाच्या उमाळ्यानी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू तुका हसून तुका वणून गायता एका स्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपेचा गोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपेचा गोरा. मुखेशा भावांनो भयणीनो सांस्कृताच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या पुणटाळाक भोगोसो स्वागत मागता. मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भाव भयणीक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून आमी मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुद्दां आस करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे संदर्भार अर्गान ते सवा पासून मिस भेटयता फबीर जेसिमेंडून सदवकतार अर्गामिसिता रेनिशा फर्नांडीस लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्गां दिता. तशेंच अर्गां ते सवा पासून मिस भेटयता आलिस गोंजालीस बँगलोर तांचेर ते बसून मागता आसतना जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आस करून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो अद्वेंत काळार आमी आसा क्रिस्त येण्याच्या काळार सोम्याच्या जल्माच्या परबेक लागशिल्ल्यान तयारी करून आमी आसा. आमची तयारी पयली आनी भितरली लौकीक आनी आत्मीक तयारी आमी करून आसतना देवाचें उतर आमकां अदीक रितीन आत्म्याची तयारी करून सोम्याच्या परबेक आयती जावंक प्रते रितीन उलो दिता. असल्या संदर्भार आमचे पातकी जिवीत सांडून बरें जिवीत आदारच्या मुखांतर सोम्याचो करो पाटलाव करूंक आनी सोम्याची बेसांव आनी आशिर्वादां निरंतर इजोवन घेवंक त्याची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धरून मोगसाणें मागतल्या मोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या घर सांगात येते सवा खातीर मागया. जे कोण मागतान बसयला थंय सुगडा आस काडया तांच्या पासत मागया. सर्व भुरग्यां पासत परिक्षेक बरयतल्या भुरग्यां पासत तशेंच विविध भुरग्यां पासत पिडेस्त जाल्ल्या मोतीच्या आनी इतर टेन्शना वरवीं कश्ट येतल्या सर भुरग्यां पासत तांच्या बऱ्या भलायके पासत सुटके पासत सोडवण्या पासत विविध पिडे सडा गूण जावच्या पासत आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदूत बागे उजूतात देव ह्या धर्मदूता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवं आनी तुका वळखूंक आमकां फोव कर.
आनी अशें आख्या प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसो हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. झेपानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, विद्रोही, कळंकीत आनी निश्ठूर शाराचें काटा. उल्याक ताणें कान दिवंक ना, दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेवंक ना, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक ना, आपल्या देवाशी ते लागीं सरूंक ना. तेदला सगळ्यांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारचे खातीर आनी एका मनान ताची सेवा करचे खातीर हांव सगळ्या परजांचे वोंट नितळ करतलो. इथिओपियाच्या नया पलतडीतावन म्हजे भक्त म्हाका दानां हाडटले. तो दीस येतलो तेन्ना तुवें म्हजे परजेन म्हजे विरोध केल्ल्या वायट कर्णाची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. कित्याक तुजे मदल्या गर्विश्ट बडायकोरांक हांव काडून उडयतलो आनी तूं म्हज्या पवित्र पर्वतार गर्वान भरची नाय. कित्याक हांव तुजे मदें एक लानवीक आनी कल्ती परजा दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यात तीं सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतली. वायट तीं करची नान, पोटी मारची नान, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता ती सरव वेतली आनी विशेव घेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उरलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उरलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाकण स्तुती खळा नासता म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जाता. तांची मुखामळां लजेन केदींच भावना. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आनी सगळ्या अनवर आकांतांतलो ताका निवारलो. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कष्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. Alleluia, 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 Alleluia. Isumia
गळाई करी नाका तुझ्या परजेची पातका बोगो Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस परत शुभोत्तमान प्रगट करून मुझे वोंटनी काळीस तुम पवित्र करे सर्वेस पर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे भगवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक म्हणलें तुमकां हें कशें दिसता सांगा एकल्या मनशान एका मनशाक दोग पूत आसले तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो पुता तूं आज वचून दाखा म्हळ्यांत काम कर ना हांव वचना ताणें जाप दिली उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली पूण तो गेलो ना ह्या दोगां पैकी कोणें तर बापायची कुशी केली तांणी जाप दिली पयल्यान जेजू तांचे लागीं म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता सुंकागर आनी कलवतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राजांत रिकतात कित्याक तुमकांची बी ताची सारकी वाट दाखोवंक म्हण सुवांव आयलो पूण तुमी ताका सतमानतलो ना सुंकागारांनी आनी कलवतांनी ताका सतमानतलो हें तुमी पळयलें जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका सतमानतलो ना देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो एक धूव परगांवांतल्यान येवची आसली एअरपोर्टाक आनी फ्लायट राती सुमार मध्या राती पावचें आसलेलें आनी धूव बापायक फोन करता डॅडी एअरपोर्टाक येता न्ही येता म्हणटा घरा कार आसता आनी संदर्भार बापूय पुता लागीं म्हणटा अळे रे बाई भायर तावन येवचें आसा एअरपोर्टाक वचोंक आसा गाडी जायचे देखून तयार करून दवर डाडा म्हाका एक फंक्शनाक वचोंक आसा काजाराक आनी हांव राती येता आसतना बायक आपूण हाडटा आपूण हाडटाय न्ही रे आपूण हाडटा जायत आनी अशें येवसो दीस लागीं पावलो भयण एअरपोर्टान देंवलें मध्यान राती राखून रावलें भाऊ नंतना राखलें तवळो तांच्या घराची शेजारची एकली गाडी पास जाली ती एअरपोर्टांत गांवा यायची ताच्या घरा यायची येता हे गो म्हण ना म्हाका बुजो भाऊ आपूण व्हरूंक येता हें राखलें भाऊ येवंक वतना बापायक फोन केलें घरा भाऊ येवं ना खंय गेलो बापायन पुता फोन केलें पूत म्हणालो हांव इल्ल्या कामान हेल्ड अप जालां वचोंक जायना ताका टॅक्सी करून वचोंक सांग आनी तो वळो बापाय म्हणालो
तुका जायना जाल्यार म्हाका सांगलें जाल्यार तुवें हांव वचून आपूण हाडटो टॅक्सी कर म्हूण आपूण हाडटो तुवें कित्याक वेता म्हूण सांगलें वेता म्हूण तूं कित्याक वचूंक नाय जायना जाल्यार तुका एक सूप सांगीत न्ही वेता म्हूण वचनासतना रावचें सारकें न्ही तुजे वरवीं तें कितें कसतलें पळय राती 2 वरां भितर पावचें तें 4-4:30 जालीं पावतना तशें करूंक नसो असलें आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडटा न्ही गे घडटा न्ही गे हां जायते फावटी म्हणटात हांव येता थंय रावतां तूं मेळ आनी हो मनीस रावता 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 नंत ना म्हाका एक फावटी म्हज्या फ्रेंडान म्हणलें म्हाका तुजी सायन जायचे बा एका डॉक्युमेंटाक सायन जायचे म्हज्या फ्रेंडान म्हाका फोन कर तूं मुठ भितर एका हॉटला कडेन लागीं लाव पडिवल्स हॉटला लागीं राव हांव 2 वरां मेळटा हांव वचून 2 वरांक रावलो मनीस सांजेर 5 वरां वचून अंत ना आत्तां येता धाडा फोनान नातली वॉट्सॅप मोबायल बरो नातलें आत्तां येता खंय येयला येवंकूच ना हांव 5 वरां म्हणसर राखून गेलो फाटीं अशें जायते जण येता म्हणटात करता म्हणटात दिता म्हणटात दिनात कांय थोडे इल्लेशे रीण काण घेतात कळ्ळें गे एका म्हयन्यान तुका दिता एकच म्हयनो म्हयनो जालो 1.5 म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले 6 म्हयने जाले दिता 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 म्हणटात दिवंकूच दिनात आतां कांय टेन्शन करनाकात हांव दितां कांय न्ही मागीर 100 फावटी विचारल्यार दिनात तशें जाल्यार मनशांक खंयच्याक सरी करी येत सांगा आमी म्हणटा आमच्या घरा काजाराक आपोवंक आयल्यार न्ही काजाराक येता बा सगळीं येता कुटुंब समेत येता म्हूण सांगता हांव सांगता तुमी सांगतात मटवान सोदतात आयल्यांक येवंकूच ना येता म्हणटात हे नासता रावता हांव जावंक पुरो तूं जावंक पुरो पळया एक फावटी एकल्यान ताच्या इश्टा खातीर जेवण केलें गे इश्टां खातीर एकल्यान क्लासमेट आनी जेवण केल्या उपरांत ताचे बर्थडेक जेवण केलें सगळे ताच्या क्लासमेटाक फोन करना पयलें येता येता म्हणाले सगळे येता म्हणाले ते थोडे इश्टांक पयलें फोन कर ते येता म्हणाले अशें 10-15 जाणांचें जेवण बरें करून तयार करून दवरलें बरें करून जेवण तयार जाल्या उपरांत तयार करचे फुडें 2 वरां सकाळांक फोन केलें येता 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 100% येता येवची गॅरंटी आसा सकाळांनी येता म्हूण सांगलां देखून सकाळचें जेवण तयार केल्या उपरांत परतून जेवण तयार जाल्या उपरांत एकले दोग सुरू जाले फोन करूंक सुरू केलें बैसर लायलें पावताय न्ही येता येता केक कातरूंक वेळ जालो 8-8:30 जालीं आयलेले 15 जाणांत 6 जाण मात्र 11 जाण नात निमाण घडये पर्यंत 7 वरां पर्यंत हांव येता 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 म्हूण सांगून हे नासतना रावलेले हें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो घडटा हाचे सुवार्ते दी तशेंच घडलें व्हडलो पताक बापायन म्हळ्यार वस दाखव म्हळ्यार काम करता वसना म्हणालो म्हाका फुरसत ना वसना मागीर ताचे काही फुरसत लाभली जायची ताका असलें अपॉयंटमेंट चुकलें जायचें ताका वेळ आसलो जायची देखून तो मन बदलिता आनी ताका म्हळ्यार कामाक वता आनी एकलो हांव वेता बाबा हांव वेता काम करता दुसऱ्या कामाक सांगची गरज ना हांव वचून उदक घालता म्हूण सांगून बापाय लागीं वचूंक वतना हांगासर 2 पूत आसले पळया 2 पूत आनी बापय दाखोवमळ्याची व्हडलो दाखोवमळो आसलो बापायक समजलें दाखोवमळो आसलो हांव चिंता शेनवार तो
मजुरी मेसो वेळ जावंक पुरो बापाय काही हुशार नातलें जायचें काही शेळी घी ताप घी वा पांय घी पेंकट दुखण नाशिल्लें ताका दाखोव म्हळ्यार वचून थंयसर मजुरी मेजूंक ताका साध्य जावंक ना देखून व्हडल्या पुताक ताणें सांगलें आळे पुता आज तूं थंय वचून दाखा मळ्याच्या वावरड्यांची मजुरी मेज तांकां मजुरी दी शेनवार असो दीस न्ही वच व्हडलो पूत म्हणालो बाबा म्हाका जायना गे म्हूण आज कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय म्हज्या कंपनींत आज एक मिटींग आसा अर्जंट आपयलां देखून म्हाका जावचें ना हांव वचना म्हणालो कळ्ळें गे आनी आयकल्लो बापूय कितें करता ताका जायना जाल्यार व्हडली धाकटो भाव घरांत आशिल्लो पूत धाकटो पूत घरांत आशिल्लो देखून धाकट्या पुताक म्हणटा आळे पुता व्हडल्या धाकटूक फुरसत ना खंय ताका अर्जंट काम वचूंक खंय तूं वच थंय आनी मजुरी मेज जायत बाबा जायत म्हणालो आतां ह्या टायमार व्हडल्या भावाच्या व्हडल्या पुताचें कंपनींत हांव काम आयलें फोन आयलें जायचें वा काही मेसेज आयली जायचें आज मिटींग ना पोस्टपोन जाला सेकंड सॅटर्डे रजा तूं येनाका कोणाक व्हडल्या पुताक आतां वो घरांत देखून ताणें मन बदलिलें आनी तो ताका म्हळ्याक गेलो मजुरी मेजूंक कळ्ळें आतां धाकटो पूत वेता म्हणलो ताका कोणीय ताच्या अर्जंट फ्रेंडान आपयलें जायचें कळ्ळें फ्रेंडान एकत या रे पार्टी मारूंक या शेनवार न्ही विकेंड हॉलिडे तूं घरांत आसाय या दोन म्हटली बियर मारया म्हूण काय आपयलें जायचें देखून बापायचो मळो वाट्टेक वचना कोणाक जाय म्हज्या फ्रेंडाची एक बाटली बियर तुका संतोश दिता म्हणून कोणी गेलो जायचंय एक कारण दुसरें कारण अर्जंट काही ताका एक बिजनेसान काम आयलें कोण ना कळ्ळें गे काही एक इंटरव्यू आयली कोण ना वा एक काम आयलें कोण ना वा काही सायट पळोवंक आयलें कोण ना देखून वेता म्हणलें खंय दाखा म्हळ्याक पूण ताच्या की व्हरतें काम मेळ्ळें कोण ना बापायक सांगूंक फुरसत नातली कोण ना बायसन सिदा गेलो कळ्ळें गे तिसरें व्हडलो भाऊ आतां कामाक वचूना ऑफिसाक वचूना घरांत आसा कळ्ळें गे जाल्यार वचून दितो हांव म्हज्या कामाक येता म्हूण थंय चिंतून तो वचोना जावं की पुरो पूण व्हडल्या आनी धाकट्या मोदें एक विशय आसा हांगासर कसलो विशय व्हडल्या आनी धाकट्या मोदें एक संगत आमकां पळोवंक मेळटा कशें कसलें एक संगत जबाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळें पुतांतय व्हडल्या पुतांतय ती जबाबदारी म्हणल्यार आसलें जबाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसाची जबाबदारी आशिल्ली ती ना जाल्यार घरची जबाबदारी बापायच्या आस्तीची जबाबदारी बापायच्या दाका मळ्याची जबाबदारी देखून तो वचना म्हणालो पूण मन बदलिलें ऑफिसान गरजेचें काम ना जालें देखून तो दाका मळ्या गेलो जबाबदारी ही जबाबदारी आसलेली भुरगीं आसूंक जाय म्हणलें सत आयची देवस्तुती आमकां दिता थोडे फावटी आमची भुरगीं थोडे फावटी व्हडल्या कंपनी कामाक आसात न्ही गे वय गे इंजिनियरींग जावन MS जावन वा MBA जावन बऱ्या व्हडल्या कंपनींत कामाक येता सॉफ्टवेअर कंपनी आनी इतर कंपनी व्हडल्या कामाक आसात पर व्हडल्या ऑफिसान कामाक आसतना ताका विकेंड ऑफ पुरो आसता कळ्ळें गे शेनवार आयतार रजा पुरो आसा 2 दीस रजा थोडे फावटी तीं घरा येतात विकेंडाक घरा येतात घरांत आसतात न्ही कळ्ळें पूण ह्या घरांत बापायक व्हडलें तोट आसता माडाचें माडयेचें वा गादे पूण आसतात हीं कामाक आयिल्लीं भुरगीं सगळो दीस घरा बसून मोबायलार आसता सोडल्यार लॅपटॉपार आसता सोडल्यार वा विकेंड म्हणून सांगून कांय फ्रेंड्सां मेळोंक एणे तेणें येता सोडल्यार कोणी म्हणी आज पोपळां हिंडटा आज इल्लें माडयांक उदक सोडटा कांयले सोगे कातरता कांयले मोडलां रास करता म्हूण कोणी म्हूण येतात गे
काही सांगल्यार आवयन सगळो दीस सगळो आपतो ऑफिसान काम करून करून पुरो जाला परतून विकेंडात तुजें काम तुजो जागो गी तूं गी गेलो नाय बसकोट्या अशें म्हणली जाप आमकां मेळटा कित्याक म्हळ्यार फकत ऑफिसाची मात्र जबाबदारी कंपनीची मात्र जबाबदारी घरची जबाबदारी म्हाका पडून वचूंक ना म्हज्या बापायची जबाबदारी म्हाका पडून वचूंक ना म्हज्या आवयची जबाबदारी म्हाका पडून वचूंक ना म्हज्या बापायच्या आस्तीची या तोटाची वा माडामाडयेंची जबाबदारी म्हाका पडून वचूंक ना त्यात माडयेंत त्यात आस्तीन तावन घडोवन तुका शिकयलां म्हूण तें उडासना पळया ही जबाबदारी आयच्या सुवातेंतल्या व्हडल्या पुताक आसली म्हाका ऑफिसी जाय म्हाका कामय जाय कंपनी जाय घरी जाय घरची आस्ती जाय बापायची जबाबदारी म्हजी कंपनीची जबाबदारी म्हजी दोनूय जबाबदारी सांबाळ व्हडलो पूत धाकट्या पुतांतय ती जबाबदारी ना ओके धाकटो पूत पाड म्हणून सांगिना तोय कांय अर्जंट कामाक गेल्लो जावंक पुरो वा अर्जंट इंटरव्यू गेल्लो जावंक पुरो वा अर्जंट खंयच्याय संगती कामाक गेल्लो जावंक पुरो पूण एक शब्द बापाय लागीं सांगयेते न्ही गे घरात आसलो तो सरतना बाबा म्हाका तोटा वचोंक जायना अर्जंट म्हाका एक इंटरव्यू आसा अर्जंट म्हाका एक अपॉयंटमेंट आसा अर्जंट म्हाका एक काम आसा देखून म्हाका वचोंक आसा म्हाका धाका म्हळ्याक वचोंक जायना कोणाक दुसऱ्यांक धाड या तूं वच म्हूण ताका सांगयेत आसलें कशें हांवें पयल्या घडीतान सांगलें भयणीक आपूण हाडटा म्हूण गेल्लो वचोंकूच ना एक फोन करून सांगयेत आसलें भयणीचे नंबर ना जाल्यार ओके बापाय लागीं फोन करून सांगयेत आसलें म्हाका वचोंक जायना डाडा तूं वचून आपूण हाड बायक म्हणून सांगयेत पळय जबाबदारी नातलेलें जिवीत तुका वचोंक जायना सांग तुका फंक्शन येवंक जायना तूं सांग म्हाका येवंक जायना त्या दिसा हांव आसचो ना आसची ना देखून बक्षी तुजे बसून मागता संतोश येता पक्का येता 100% येता म्हूण सांगून येना जायशी जाल्यार तूं एक चीट करतलो मोस करतलो मोसगारा म्हणटात बळे जाता तुजे लागीं दिवंक पयशे नात उण्णी तूं सांग हांव उपरांत दिता थोडे ते म्हाका दी थोडो वायदो दी फाल्यांत दिता 5 वरां दिता फाल्यां 5 वरां दिता म्हूण सांगून 4 वरां मातसो सांगशी जाल्यार 5 वरांक तूं फोनून तूं काडना जाल्यार तुजे तसलो मोसागारा दुसरो ना कळ्ळें गी देखून जिवितांत जबाबदारी गरजेची दिल्ली बस आनी बसपाची जबाबदारी आसूंक जाय काजरी जिवितांत तशेंच खाजर जाल्या उपरांत खाजर जाता म्हणसर तूं म्हाका जाय बऱ्यान पळयता मोग करता खाजर जाल्या उपरांत जाय जाल्यार रावनातल्या निकळ म्हळ्यार जाता ताका जबाबदारी म्हणनात आनी जबाबदाऱ्याचें जिवीत तें न्हय देखून आयच्या सुवातेर बोवापूर बायच एक निर्दिश्ट एक निदर्शन एग्जाम्पल जेजू आमकां दिता दोगां पुताच्या त्या ओपारींत आनी ह्या संदर्भान आमकांच विचारूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांव खंयच्या जाग्यार आसां पयल्या पुताच्या जाग्यार आसां की दुसऱ्या पुताच्या जाग्यार आसां म्हणल्यार हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय कितल्या जाणांक हांवें येता म्हूण वचनासतना रावलां कितल्या जाणांक हांव दिता म्हूण दिनासतना रावलां कितल्या जाणांक हांव तें करता म्हूण करिनासतना रावलां कितल्या जाणांक हांव थंय येता म्हूण येनासतना रावलां पळया विचारा तुमकां दिसारा आमी पयल्या सुवातेर आसां की या दुसऱ्या पुताच्या जाग्यार आमी आसा येवंक जायना जाल्यार व्हडली समस्या ना हेजेर म्हूण कांय ना पूण तुवें सांगिचें न्ही मोस करूंक जायना न्ही देखून जेजू म्हणटा पळया भोव वापरप्यान जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता सुंकागारांनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राजांत विकतात कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जो हांव आयलो पूण ताका तुमी सत मानलो ना कळ्ळें गे थोडे फावटी
आमकां इतलें पुरा शिकोण मेळटा, रित्यो मेळटात, नोवेनां मेळटात, आराधना मेळटा, एवकरिस्तीक जेवण मेळटा. पूण आमची जिवीत सरल्या उपरांत सर्गेच्या राजा व्हरून पावोंक शकता की? एक मनीस ताच्या भाशणा वेळार ताणें एक बरी एक काणी सांगली. ती काणी एकलो हांवें तुमकां येदोळ सांगल्या, व्हडली सांगली जाय अशी. एकलो मनीस देवाधीन जालो, जायते धार्मीक मुखेली आनी व्हडल्या अधिकार आसलेल्या, व्हडल्या समाजांत उद्धार आसलेल्या सगळ्या मनशाची भाशणां, धार्मीक चिंताप, आध्यात्मीक उतरां आयकून प्रेरीत जाल्लो एक सादो व्यक्ती देवाधीन जालो की. आनी तो सर्गराजांत गेलो. सर्गराजांत गेल्या उपरांत तो सोदना करता व्हडल्या धार्मीक मुखेल्यांची, व्हडल्या नवाडीक धार्मीक मुखेल्यांची सोदना सर्गींच्या राजांत करता आसतना ताका कोण्णी पळोवंक मेळना. सर्गींच्या राजांत ताका कोण्णी पळोवंक मेळना. हे व्हडले धार्मीक मुखेली, व्हडले लायक मुखेली, समाजाचे अधिकारी, तशेंच व्हडले राजकारणी कोणूच सर्गींच्या राजांत दिसनात. संवसारी जिवितांत तांची नांवां सदांय पेपरार येतालीं, तांचे फोटो येताल्यो, सगळे संवसारी जिवितांत ते पळयताले. तो मनीस पळयतालो, कळ्ळें की? हो सादो मनीस टीव्हीर पळयतालो, पेपरार पळयतालो आनी सगळ्या ताच्या जिवितांत ह्या मनशांक तो वळतवळ पळयतालो. देखून सर्गींच्या राजांत त्या मनशांक पळोवंक ताणें खुशी व्हेली. पूण सर्गींच्या राजांत ही कोण्णी दिसनात. दिसतात कोण गो ते? मार्गादेगेर तरकारी विकतले, मार्गादेगेर मासली विकतले, मार्गादेगेर च्या विकतले, कळ्ळें की? आनी ते वडा बटाटा वडा आनी गोले म्हणटात ताका ते पाव कळ्ळें, वडा पाव विकतले. ते पुरा सर्गांच्या राजांत आसात, संतोशान आसात. पूण सो कॉल्ड हे व्हडले धार्मीक मुखेली, राजकीय फुडारी, व्हडले अधिकारी, मंत्री कोण्णी नात. ताणें विचारलें की देवदूता लागीं, सर्गीच्या राजांत संवसारांत अधिकार चलयतले, मनशांचेर अधिकार चलयतले कोण्णी दिसनात कित्याक? आनी तो देवदूत म्हणालो की ते सगळे संवसारांत पळय तुमच्या तल्या मनशाचें रगत चिवून पियेतले मनीस, ते राक्षस, तांकां सर्गीच्या राजांत जागो ना. तांणी जुलूम चलयला, तुमकां गुड्डोवन ते रावल्यात. पूण तुमकां कळोवंक ना, तुमी तेच देव म्हण चिंतून तांणी तुमी तांची पुजा केली, तुमी बाबरतान तांची पुजा केली, बाबरतान तुमी तांकां सत मानले. पूण तांणी तांच्या स्वार्था खातीर तुमकां उपयोग केले. देखून ते सर्गीच्या राजांची टिकेट आपणावंक सकवनात. पळय म्हज्या मोगाचो बरो प्रभुचो संदेश आज आमकां दिताना आमी सर्गीच्या राजा वचूंक जाय. देखून आमी आमचें जिवीत जबाबदारेचें करया, परिवर्तनाचें करया. आमकां ही जबाबदारी दिल्या देवान. देखून बेजबाबदारेचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जिवचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार जेजू हांगा स्वस्थ म्हणटा स्नानीक जो आयलो, हे शास्त्री फरिजेव आसात पळय, शास्त्री फरिजेव, तांचें चिंता पळय आमकां सर्ग कट्टिट्ट बुद्धी, आमी सर्गीचें राज्य आमचेंत. तेंय शास्त्र्यांचें फरिजेवांचें उपरांत जुदेवांचें. पूण ह्या सामारिताकारांचें वा ह्या कोण ते आसात सामारिताकारांचें वा काननगारांचें न्ही, वा त्या प्रद्वारींचें, त्या पातक्यांचें, त्या सुंगागारांचें न्ही. तांकां सर्गीचें राज ना. तांकां यमकोंडूच म्हणून हे चिंतून आशिल्ले. देखून तांकां पातकी म्हणून वलयताले. तो पातकी, ती प्रद्वार न, तो पातकी, ती पातकी, तो सुंगागार पातकी, अशें तांकां बिरुद दिताले ते. आनी आपूण शामड्याचे पाटे, आपूण गोंडे, आपूण बरे दोगले, माथ्याक टोपी पुरा दवरून बरें करून जियेताले फरिजेवांनी पुरा. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुमी जावन सर्गाक वचोवनात, वेतेल्यांक वचोवंक तुमी सोडूंक ना. कुर्डे जाल्यात तुमी, कुर्डे ना तुमी जावन रिगले नात, हेरांक रिगतेल्यांक रिगोवंक तुमी सोडले ना. स्नानीक जो आयलो
ताणें देवाचें राज प्रगट केलें फातकीजींनी बदलूंक उलो दिलो पूण ताचें तुमी आयकलें नात आयकलें नात कोणें आयकलें तें कलवंतां म्हळ्यार कोण कलवंतां म्हळ्यार प्रद्वारी प्रॉस्टिट्यूट्स तांणी देवाचें उतर आयकलें जुवांवचें तांणी मन बदलिलें तांणी जिणी बदलिली सुंकागारांनी देवाचें उतर आयकलें स्नानीक जुवांवचें उतर आयकलें तांणी जिणी बदलिली पळया कलवंतांत एक दाखलो दिवचो जाल्यार प्रद्वारी स्त्री न्ही सिमाफरेच्या घरा जेजू आयल्या आसल्या वेळार थंयसर आयली जेजूच्या पांयांक रडली दुकानी पांय भिजयले केंसांनी पुसले सुगंध मागलें हुमो दिलो आनी म्हळें आनी मुखार त्या जिविताक हांव वयची ना सगळें जिवीत परिवर्तन करता समारिताची स्त्री जाकोबाच्या बांयच्या कांट्या दोनपाराच्या बारा उदक करूंक आयिल्ल्या वेळार पळया ती एका प्रद्वारपणाक आसलेली स्त्री कलवंतां बरी ती आसलेली कशें जिवीत परिवर्तन करता मन परिवर्तन करता पळया सुंकागार कोण तो जाकेव सुंकागार माथेव पळया पातकी म्हणून ओलायले तांकां देवाच्या राज्यांत ते पयस आसात म्हूण तिरस्कार केल्ले तांकां कशें जिवीत लाभता आयच्या दिसा ह्या घरा बादशावी आयली कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाचें उतर आयकलें कलवंतांनी आयकलें पातक्यांनी आयकलें प्रद्वारांनी आयकलें सुंकागारांनी आयकलें देवाचें उतर मन परिवर्तन केलें जिणी परिवर्तन केली सर्गीच्या राजाक ती रिगली प्रद्वारा संपडलेली श्री जेजूची मोगाची सीस जाली मरी मगदलीन पळया जेजू पयले पटीन ताका दिश्टी पडलो जिवंत जेजू कोणाकय दिश्टी पडोंक ना सर्गीचें राज्य तिचें जालें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा मन बदलून तुमी परिवर्तन जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही पातक्यांनी जिवीत बदली जाय सर्गीच्या राजांक केदो व्हरतो संतोष केदाळा जातलो सर्गीचो राजांत व्हरतो संतोष केदाळा जातलो एक मनीस पातक सांडून सर्गीच्या राजाक एक मनीस मन बदलून पातक वळखून पातकी जिवी सांडून बरें जिवीत जियेता जाल्यार सर्गीच्या राजांत चड संतोष जातलो दमास्काच्या वाटेर साऊल परिवर्तन जावन पावल जाताना सर्गीच्या राजान व्हरतो संतोष भोगलो कळ्ळें न्ही अगोस्तीन आपलें जिवीत सांडून पातकी जिवीत सांडून बरें जिवीत जिवन हिप्पसो बिस्प जाताना सर्गीच्या राजांत सर्व संतोष भोगलो तशें म्हज्या जिवितांनी तुज्या जिवितांनी जर तर पातकी जिवीत सांडून बरें जिवीत आमी जियेता तेदना देवाचें उतर आयकून मन परिवर्तन कर आमी परिवर्तन जाता तेदना सर्गीच्या राजांत चड संतोष जातलो आनी हें आपोवणें जेजू आमकां दिता आनी हें आपोवणें जेजू आमकां दितना दोगां पुतांची तो ओपार सांगता आनी पयल्या पुताची देख आमी घेवंक जाय जबाबदारेचें जिवीत ह्या संवसार हांव जियेतना जबाबदारेचें जिवीत म्हजें आसूंक जाय घोस्परी जिवीत न्ही चलता हे टायप जिवीत न्ही कशेंय जाता तशेंय जाता अशेंय जाता म्हणलें जिवीत जायना म्हणलें की जबाबदारेचें जिवीत रेस्पॉन्सिबिलिटी हांव ह्या संवसाराक आयलां सर्गीचें जिवीत जोडच्याक हांव आयलां ह्या संवसार हांव आयलां देवाक पळोवच्याक हांव आयलां ह्या संवसार हांव आयलां देवाचें उतर आयकून जिणी परिवर्तन करच्याक हांव आयलां भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडच्या खातीर हांव आयलां ती जबाबदारी म्हजी ती जबाबदारी त्या जबाबदारे खाल आमचें जिवीत आमी रुता करूंक जाय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो असलें जिवीत रुता करूंक जाय ती कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमी आमकां दिवून दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया गीत नंबर C406 पान संख्या 207 पेज नंबर 127 दुर्बळी आमची जिणी तुवें दिलेली सदेणी घेऊन आयल्या काल तेपणी
नितळ निर्मळ मने जेजू आमच्या सौम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवा पमानतात असलें जावं म्हण मागात. ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पळय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बागेवन जुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सुडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सुडवण आमच्या इकळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सुडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ते धर्मग्रंथाच्या बुन्यादीर तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या सरदळबरां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवी पवी दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. मग भावनो भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. म्हणून आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची भोव पवित्र घडी पवित्र आत्म्याची घडी. ही घडी आमी कितें मागता आमी घेता. बाबार्थान बरोबर शान ह्या रितींत भक्तीपणी वांटेली सावया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंगूठ परगटुया. सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमी समेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इश्टगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार मळपळूंक फोव करी आमा समेस्तांची दय कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माये संगती तिसपती बागे वचूं बागे धर्मदूता बागे वचूं देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदरची आज्ञा मोतीन दवरून आमची जिवीत सोम्याक सदांच मेसवल्लें जिवीत जावंक एक जबाबदारेचें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागोन सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां चिंता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिरिचडेंतले आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शारांत रेखतल्याक आमकां तुजे उदारका कुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींत दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माया मग असं गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी म्हज्या कडेन पण सर्व येतात म्हाका निवा सदा सुद्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली जिवीत परिवर्तन करून आमची जबाबदारी पळोवंक सर्गींच्या रासांत भितर सरूंक उलो दिता ती हे शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागे समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन ओझा मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवं जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवं मुझे एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवं तुझे एक
तुझ्या पोस्ता कुरपे जर लाभयता सुकोन गेल्या शेळ्या गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येऊन मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे तयेक जाता काळजांत आयिल्ल्या सोमया जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमचे दोळे धांपया. ताणें केल्ल्या बरेपण उपकार भोवडया. तुमची सवा अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सुमिया सर्वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमिया जेजू सरपिडेशिड्यांतले आमकां निवारलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू कालच्या दिसा सर्व वायटांतले अवघडांतले पिडेशिड्यांतले गडगड्या जगण्यातले आनी सर्व मारेकार संगतींतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया कालच्या रातीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ले खातीर अर्गां तुका सुमिया आयचो दीस पळोवचे भाग आमकां फोव केल्ले खातीर अर्गां तुका सुमिया आयची दिसा ह्या पुंतळाक येवन नव्यानाच्या मिसान वांटेली जावचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया तुजें उथर आयकून आमची काळजां मनांत दोश केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया मुंड्या रुपया आमच्या काळजान आमच्या जिवितांत आयलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सोमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सोमयान जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सोमयान जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू प्रार्थुया. भूमगाळ बापा आमच्या देवा बागे उजवता देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशे मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बसया. मोगाच्या भावना भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. बडा भक्तीपणान तुमचे ते सांग घेवन ह्या पुंतळाक तुमी येतात. सांजुदा मुखांतर देव तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालून दी तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी म्हण आमचे मागणे तुमच्या खातीर जावन आसा. अरी एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस नवें सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसार सक्रामेंत 10:30 मीस नवें सक्रामेंताचें आराधन 12:30 आयलेल्या भक्तिकांक जेवण ह्या सर्व भक्तीक मंगळाराच्या कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत हे उपकार आमी मागता. स्टॉलाक भेट दियात थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल उदक दुंप कोंता मेथ्यो रेल्यो इमाजी इत्यादी आसात. ह्यो सर्व आमच्या आत्मी झुजा वयर झुजोवंक आनी जैय जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरन जिवीत जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. सांगतास थंयसर जेजू राय म्हणली एक पेनड्रायवाची एक पेनड्रायव आसा पदांची कवळी म्हणटात ताका जेजू राय म्हणली ही कंतारांची कवळी पेनड्रायव. लगभग तूं 8 कोंकणीक भक्ती गितां तशेंच हिंदी गितां तशेंच कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेन गितां आसात. मानादी बाप वलेरियन मेंडोन्सा आनी मानादी बाप क्लेमेंट मस्करेनस तुमी जाणात उडपी देशचे फामाद्यासक म्युझिक संगीतकार आनी कंतारां बरें येणार आनी तशेंच घडणार. ह्या पदरापांनी बोवा पुरब्याची एक पेन ड्रायव तांणी आसा केल्या. तातूंत 8 गितां आसात आनी ही तुमी घेवन हाचो बरेपण जोडूंक तुमकां तांणी उलो दिला. प्रती रितीन हें पेन ड्रायव काण गेलें जाल्यार आमी ड्रायव करतना वाहनाचेर घालूंक तशेंच इतर बऱ्या कार्यांनी संभ्रमांनी गितां आमकां आयकूंक
आदार जातात देखून हे स्टॉलान मेळटात असो घेवन असो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता जायतीं पिक्चराचीं ताची पदां आयकुच्या बदलाक ही एक कथान आयकली जाल्यार देवाची कृपा सदांच तुमचे थंय वळून येतली देखून ह्यो थोड्यो मात आसात म्हजे लागीं पदरापण दान दिल्यात थोड्यो कोण पयले येता तांकां पयलें मेळटली ताचें मोल कितलें म्हूण म्हाका गुर्तुना थंय थंय स्टॉलान ती सारा सांगतले देखून हें घेवन असो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता दैवी वखदां आसात गांठी दुखी गॅस्ट्रीक पिडेक तशेंच भुरग्यां पिडेक वखदां तेलां पिसांत आसात जायते जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा आसा गांठीची दुखां आसा ही आयुर्वेदीक वखद तें खाण गेलें जायतें बरेंपण जाता जायत्यांक बरेंपण लाभलां देखून तसो प्रयोग तुमी करा आनी खंडीत तुमकां बरेंपण जातलें तुमची मिसां ऑफिसांत या थंयसर ती घेतात ते सवाय तुमी ऑफिसांत दिवेत नंतर फाटी आसलेल्या पुंतळार तुमी घालयेत कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा आनी ह्या कावन्सिलिंग मुखांतर जायतें बरेंपण जालां देखून मंगळारचें मात्रणी हप्त्या मदीं तुमी येवयेत येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना वा निराशी जावन फाटी वचूंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत तुमकां मेळटा पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार व्हडली फुल्ली फुलाची पकडी दिवन आदार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची ह्या पुंतळान ह्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता देखून तुमच्या घरांनी बरीं कार्य कुंभाराचें जुबलेवाचें बर्थडेचें एनिवर्सरीचें अशें कार्य आसता ह्या पुंतळाचो उडास करा जेवणाक कुमक करा आनी खंडीत आमी सरभक्तीका तुमच्या खातीर तुमच्या इराद्या खातीर मागता आरोग्य केंद्र केम्राल आस्पत्रेंत न्हू BP शुगर टेस्ट करच्याक हांगासर सिबंदी वर्ग आयल्यांत तुमी जेवणा पयलीं वा जेवण जाल्या उपरांत तुमी थंयसर तुमची BP शुगर आनी परत टेस्ट करयेत तशेंच आयुश्यमान कार्ड आसलें आबा कार्ड जालां तें कार्ड करूंक थंयसर कुमो करतात ताचो फायदो तुमी जोडयेत तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एरकडे मुस्तकडे आतां पावस येता एक सायक्लोन आसूं न्ही आतांचें वातावरण पावसाच्या दिसांनी पावसिल्ल्या दिसांनी आसलेल्या वातावरणा बरी आसा चेन्नईंत आनी तसल्या तिसीन मस्त जण कश्ट जाता पावसा वरवीं वाऱ्या वादळा वरवीं तांचे खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या रेनिशा फेर्नांडीस ताका लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर तशेंच देवादीन सिल्लू नजरेताच्या 18 वर्सांचो उगडास काडून ताच्या पुता कमिलो नजरेतान आज जेवणाक आमकां आदार दिला सिद्धापुरा ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा तशेंच आमकां आज कुमक केल्या डॉल्फी फेर्नांडीस रातकाल काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्या इराद्यान तशेंच फेल्सी डिसोजा हॉस्पेट रेक फिलीप डिसोजा किन्नीगुडी आनी जेवणाक कुमक केल्या ह्या सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वात तुमी स्विकार करची तशेंच आयच्या दिसा जेवण तयार केलां वेलंकनी वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा हें जेवण तांणी मोगान तयार केलां गुरकारणीचेर प्रतिनिधीचेर आनी सर वाड्याकारांचो उपकार बावडटा देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता कोणी आसात गी वात काडून घेवं मोगाचे भाव भयणीनो आतां आमी नव्यान सुरू करता नव्यानाचो इरादो आसूं दी आमचें जिवीत परिवर्तन जावचो इरादो देखून हे इरादे पुरो मोतीन दवर न्हू हे नव्यानाक आयतें जावया आनी नव्यानांत सांजुदा मुखांतर सोम्याची कृपा मागया नव्यानाचें गीत आमी गावचें भगवंतुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा उजळी सांजूद भरता तुमच्यो विणवण्यो येया तुमी सोमेस पिडेस्तानो कष्टा नष्टांनी अडसरल्यानो येया भरवो सुख मेल्यानो घेया दैवीक दया लाना वडानो भगवंतुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो
पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवाऊजी समजूद व्हरता तुमच्यो विनवण्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बाबनीनो सर्गी समसमकाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बगे उजुता देव सरकार सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेंत सोन आमचे पासोत विनंती करता. सांजुता देव सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उडास करता. भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आमी मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर ओकलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या भोंवता उदेशी तूं आतां करूस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी मागीर उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मगरिफात उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवेक कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी जितून दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सैरो आनी दर्दूजन आसलेल्या बागे उजूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडून दरसो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडवणेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कडसा अडचणींनी संपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्या सो तूं केरीत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरसाण हांव तुज्या पुणशताक पातयेन आयलां. देखून बसया. मगळ बाबडीनो जायतीं जाणां तुमी ते सामा घालतात. तुमी ते सामा व्हडा बाबरतान हांगासर घालतात. वॉट्सॅपांत मेलांत पोस्टांत धाडून दितात आनी आमी तुमचे खातीर सदांच मागता. हे संदर्भार जायतीं ते सामा हांगासर आसात. 8 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक, 17 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक, 7 जाणां बऱ्या कामाची विजा फावो जावंक, 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक, एका चलयेक बरें BSc नर्सींग ताजें जालां बरें काम फावो जावन ताजें जिवीत सेटल जावंक, किडनीची पिडेन कश्ट दिल्या एका भयणीक तशेंच भावा भयणीक बरी भलायकी फावो जावंक, एका पुताची एक काजर आसा परवा सोमारा पूण तो गांवाक येवंक ना की ताचे पासपोर्ट ताचे कंपनीन दिवंक आयकना. हे संदर्भार ताचे पासपोर्ट बेगीनच मेळोवन दिवंक आनी ताणें बेगीनच गांवाक पावोवंक आनी ताचें लग्नाचें कार्य सगळें बऱ्यान जावंक ताच्या आवयन मागूंक विनंती केल्या. 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक, एकल्याच्या गुमटेची तकलेची शिरेची 2 गूण जावंक, एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बोरीची 2 गूण जावंक, एकल्याचे सगळे गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण रितीन ती गूण जावंक, तेगांक तकली पडापड मायग्रेन आतापायाच्यो गांठीचे दुखी त्यो गूण जावंक, एका उतर प्रायाच्या आवयक भूक जिरवण कुडीक सकत बरी भलायकी फावो जावंक, एका उतर प्रायाच्या आवयक पांयाच्या पंदापडचे खिडे ते गूण जावंक, 2 बाबू आनी कुटुंबांत माया मोगान संतोशान जिवंक, एका भावान अमाल पिवोवणे सोडून जिविताची जबाबदारी पाळण बऱ्या फुडाराक पावोवंक, 4 जाणां UKच्या विसाक प्रयत्न करून आसात तांकां UKची विसा फावो जावंक, 2 जाणां ह्या येवच्या हप्त्यांत UKक वावराक भायर सरतात तांचो सगळो वावर आनी जिवीत थंयसर नंदन जावंक, 3 जाणांच्या पांयांच्यो गांठी दुखी गूण जावंक, एकल्यान दिता म्हूण बासयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, एकल्यान धरलेले सगळे जागेचें काम रेकॉर्ड्साचें
ते शबीत आनी पंता पावोंक आनी जागो आनी घर नावार जावंक एकल्याचो जागो बऱ्या मालाक विकून वचोंक एक स्त्री कॅन्सर पिडेन विशेश करून कोटस्टोन आसा तिका बरी भलायकी आनी तिचे कस्तान तावन सुडका सडवण फावो जावंक एका 2 कुटुंबांत असले ना समाधान पयस जावन ती एक जावंक 4 जाणां खाजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक 2 जाणां सी एग्जामांत बरें मार्क्स करून पास जावंक एकल्या PUCचे असले भुरगेक ताचे मतींत असले सगळे डिप्रेशन टेंशन पयस सरूंक उगडासाची सकत गिन्यान चिरूकाय धैर्य फावो जावंक आनी PUCंतली परिक्षा बरी करून फुड करूंक MBBS शिकतल्या एका चल्याक सर्व कॉन्सन्ट्रेशन आनी एकाग्रत तशेंच सरजाणवाय आनी गिन्यान फावो जावंक 2 जाणां वायट सक्ते तावन सुटका मेळोवंक 3 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक एकल्या भुरग्यान सुडार उलोवंक फावो जावंक 2 जाणां फ्रोजन सोल्डन बावळोदूक गूण जावंक 2 जाणां सिगरेट आनी अमाल पिवण्याची संवय सोडोवंक 9 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाय फावो जावंक 2 जाणांचे पैन बऱ्यान जावंक 3 जाणांचे ब्रेस्ट कॅन्सर तानाचें कॅन्सर तें संपूर्ण गूण जावंक तशेंच 7 जाणांची तर कॅन्सर पिडा संपूर्ण रितीन ती गूण जावंक 5 जाणां खातीची पिडा गूण जावंक 6 जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक 3 जाणांचो बरो फुडार फावो जावंक 11 जाणां कुटुंबान माय मोगरास करूंक 3 जाणां दिल्ले पयशे ते फाटीं मेळोवंक 2 जाणांची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक 2 जाणांची एलर्जी शेळकोंकली ती गूण जावंक एकल्याची पिड्स पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या पतीने गोवाचे हक्कान मेळचे ते पयशे वेळार फाटीं कोर्टा मुखांतर मेळोवंक एकल्याची रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक एकल्या बरें घर जागो फावो जावंक तशेंच 30 आनी 9 जाणांनी विविध देसांवा खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आमचे खातीर कोण मागतना बसयला तांचे खातीर आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा देवीर पडोवन हात उबार आमी समर्पण दिवया हात उबारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 मगळ सुमया सांजुता देव मुखांत उबारलेली सगळी मागणी तुका मेटोवन दिता सगळ्या भक्तिकाची माध्यम मुखांत अशें सांगासरी गरजेंत ही सगळी भक्तिकाची मागणी तुका मेटोवन दिता जायत्या इराद्या खातीर जायत्या देसांवा खातीर विविध देसांवा खातीर ही मागणी सर्व संगाता घालून तुका मेटोवन दिता सोमया भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर काजरी जोड्या खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर परगांवांत असलेल्या खातीर काम नासलेल्या खातीर सेरीक नासलेल्या खातीर भुरग्याचे देणे नासलेल्या खातीर विविध कस्त नसता वळख जाल्ल्या खातीर मुदीचें समाधान नासलेल्या खातीर विविध देसांवा खातीर ही मागणी तुका मेटोवन दिता सोमया तुजे उदंड दयान आमकां आशिर्वादीत कर आमच्या मागण्या कान दे आमच्या बबे सावास तुका पावोवन दी सोमया तुजे उदंड दयान आम्हा हर एकल्याक आशिर्वादांनी बर मागलेले सगळे फावो कर सोमया सुटका दी सोडवण दी बाचावी लाभय सुटका लाभय जबाबदारीची जिवीत जिवंक आदार करपा दी सोमया तुका जावं महिमा तुका जावं आराधना लाभ हालेलुया 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 नव्याचे मागण्या मुंदारशिया म्हज्या मथीर काळो काडना म्हजो बाबार्थ दडोन बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तले पदवेन पयस तावंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या खालसाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा सडलेल्या बरो सुदेवचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसन वर हांवें ओरडा पातयेन तुजे कडेन मागलो का तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक परगटलेलें जावं आमेन मगे उजू तूं देवा उले कसता अडचणी आशे नसलेल्या जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या मगे उजूता देवा आमच्या बाप साहेब बिस्प साहेब आनी फुडारांक जेजून करपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर संवसार संवसार जेजूची सुवात समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धडचे खातीर जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कर अपराजिताक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर भगेन कुटुंबान जेले सुमया जेजू आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर श्रीलक्ष्मी वावरत्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर
पसंतीस लागी आम्ही विनंती समेस्ताना जेजूच्या बळा आदी कृपेवरी देवसराच्या ताळण्याचे संसाराच्या बुलवण्याचेर आणि कुडीच्या क्रमवण्याचेर जैत वरच्या खातीर पसंतीस लागी विनंती प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आणि रक्त साक्षा भाग्यवंतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत त्या म्हटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्या आणि स्वार्थाच्या वाटा संडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळांनी घटाय दी कस्त अडकळी मध्ये निराशेन आनी कधी बेजारायंत तुजी कुमूक आमकां सदांच मेळों दी अशी ह्या जिणयेच्या पैनांत शबितायन सुमकोन सर्गीन देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पावोशी करी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मगळ बाबा बडीनो इकडे बरदोळे थांबया साजूदा मरी फलाबलेल्या बऱ्यापणाक सर्गींच्या बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया चौगां जाणां बरी बोल्याकी फोव जाल्ल्या पासत तेगा जाणां बऱ्या कामाची विजा फोव जाल्ल्या पासत दोगां जाणां भुरग्याचे देणे फोव जाल्ल्या पासत चौगां जाणांचे सगळी खारी बऱ्या तण जाल्ल्या पासत एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जाल्ल्या पासत एकल्याच्या पाट्याच्या कण्याची कुर्शीच्या बरीची दुगुणी जाल्ल्या पासत एकल्या उतरप्रायाच्या वैक बुक जिरवण आनी कुडीची सकत बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासत एका कुटुंबांत तुका बाबांनी माया मोगान जिवंक आनी तशेंच एकल्या आम्हाला पिल्लो सण पयस करून संतोशान जिवचे बाग फोव केल्ल्या पासत एकल्याच्या जाग्याचे सगळे खांब शबित्यान पण त्या पावल्ल्या पासत एकल्याचे रीण फारीक करून कुरपा सकत बेसांव लाभलेल्या पासत एकल्याचे सगळे जाग्याचे ते विकचे सगळे प्रोसिजर जाल्ल्या पासत चौगां जाणां बऱ्या कुटुंबाची सिरीक फोव जाल्ल्या पासत दोगां जाणांच्या पैना वेळार राखून व्हेल्ल्या पासत एकल्या बरें घर फोव केल्ल्या पासत तशेंच 28 जाणां मागीर उपकार मेळ्ळ्या पासत तशेंच एका PUCच्या भुरग्यांक बरें घर शिकोवंक जाणवाय आनी बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासत एकल्या चल्याक सर वायटांतले अवघडांतले निवारलेल्या पासत ही सर्व मागणी ही सर्व आशा ही सर्व बरेपण लाभलेल्या धन्य देवाक आनी आमची सर्व लाभलेल्या बरेपणाक सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया आमच्या दुबारया अर्गां तुका सुमयान जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गां जेजू गळाब जेजू आराधन जेजू सगळ्या तुवें केलें स बरेपणा तुका आमी काळजां अर्गां दिता सुमया अर्गां जेजू गळाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्याची जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा भगवंत द्या मरी फात आमी सर्गींचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गुवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा भगवंत द्या मरी फात आमी बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंत देवाच्या मजत वेदोळ केल्या आनी मुखार करूंक कशिल्ल्या उपकारा पासत बापा भगवंत द्या मरी फात आमी तुका बापा तुवें तुजे ते फातये दिल्या सुखान आसतना कुमोक केल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा भगवंत द्या मरी फात आमी तुका बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या दुबळी मती उजवाड दिल्या आनी कधी दुखीने आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा भगवंत द्या मरी फात आमी तुका बापा तुज्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नवे तुवें देवसरार्थ थरयल्याक आनी बिजू काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरिल्ल्याक बापा भगवंत द्या मरी फात आमी तुका या पुंतळा सबार प्रगत या पुंतळा सांजुदाची भक्तिकांची मागणी ऐकून तांची कणबेजराई पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत द्या मरी फात आमी तुका या बघे जगार सांजुदो मकांतर जायत याच्या पंगेल्ल्या खातीर बापा भगवंत द्या मरी फात आमी सांजुदाच्या मजतीन पुंतळा सबार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत द्या मरी फात आमी तुका सांजुदा मकान आमी मागले सर तुज्या कुशप्रमाणे वेळा काळा ती आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंत द्या मरी फात आमी तुका समीर शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचिता तशें आमची पदकां मगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगळ बाबडीन आमच्या पिडेस बोवणा बसो देवा लाग आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू करी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेसाची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकट्यान सांगणी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकड पिडेस्तान थाळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुझ्या मनी अर्धवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकेन कुडी आत्म्याची ठाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापायचे दीस आमी
ऐकले आमच्या बाबणीची सत्य समाचारी कर सांसुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियत आणि आशिलो संतोष आणि समाधान फवो करे ऐक आमचे प्रार्थना येसू सगळ्यांचे बाप्पा आमचे लगे प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दे सांग तुझे कुशी वयत ते सर ते समाचारी कर म्हणून आम्ही मागताव ऐक आमचे प्रार्थना येसू मगळ बाप्पा गावान तशा पर गावान हो ते काम नसताना कुस्तुंच्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची काकुळत कर तांकां बरें काम फवो कर ना तांचे जिवीत नंदन कर म्हणून आम्ही मागताव ऐक आमचे प्रार्थना दयाळ बाप्पा फवतीची संगाती व संगातीन मेळन असताना कुस्तुंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुझी दयाळ दिसत घाल तांकां बरी जिनी संगाती व संगातीन मेळून बरें कुटुंबा जीव जेवण देणे फवो कर म्हण मागताव ऐक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशितले सर काजळी जोड्याची बिरमत पाव तांच्या काजळी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फवो करना कुटुंबा संतोष चढय म्हणून आमी मागताव ऐक आमचे प्रार्थना मुरी येसू एपिडेस्टचे भलायके तुझी भुरगीं तुझी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आणि एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोसा तुका आमी उलो मारताव आमी बदे सेवेची बळकां या दुखाच्या कोणांत आसताव आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका दान करता तर तुमचे शके ते तुझे काकू जोडे आमचेर परते आणि या पदेश उपरांत तुझे कुस्तीचे सुदी पळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी तुला बी ओंकार मरये मोगाळ बाबडे नोपडेस्त आमच्या भावपणे बसो विशेष करून आमी मागया त्रिंदादीची मजत मागून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणवो दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशासेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सरपिडा कुण करून तुवें कशी वेलय महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बसवणदारा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भू दयाळ बापात्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कष्टोंच्या तुझ्या साकरा आणि साकरणेचेर आणि भुरग्यांचे दयाळ दिसत गाव तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जिवा बरीत कर अशें पातकान नितळ जावन पिढे शिड्यांतलें गुण जावन बेगिस्तानी भलायकी जोड फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणी रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आस प्रार्थुया बोदयाळ सुमयात बाबतांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेनातली दयाळ आमी मागता पिढीश्रीन कुस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मनावयत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून चिवून तांकां दोदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारूं तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगाता राव तांचे आदली बेळकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येताय आनी राजवडसल येताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सुवे आसूं तुमचे सवे आस सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देव असो एकलोच पोचे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपले बसवणे परवणे संसारापर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो रावन आनी तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म रोडो आनी तुमचे जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता मगळ बाबडीनं थोडे मिनटां सक्रामेताच्या राधा मुखार आमी करसुया सुमेची कृपा सुमेची शांती सुमाचे बेसांव सुमेची भलायकी सुमेचो आशीर्वाद आमचो करून घेवया बाबर्थान आराधनाचे गीत आमी गावया ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ
ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Semia Yesus. Tu dewaसा put पुण्य रूपार आमच्या मध्ये आजार आसा. पुण्य रूपार आमचे कण जावन तूं आयलोय. तुवें तुकाच कलतो केलोय. तुका मी आराधन करता, तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता. तूं बवरतो देव, पदवेदार, काकुळदार आनी विश्वासी. आमची जतन करताय, आमकां बेसांवांनी भरताय, मागलेलें फावो करताय, वेळा काळ सरी जावन आदारांनी कृपा दिताय. आमचे सगळे सुख, आमचे दूख, कंत बेजाराय सगळे तूं आयकताय, सुडका दिताय, सोडवून दिताय. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन, तुका जावं गुलाब समिया. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. 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 Ergantuka sumian Jesu. Ergantuka sumian Jesu. Ergantuka sumian Jesu. Oglaptuka sumian Jesu. Aradantuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 Boshiam. इगडी बुरसुमिया पडे आम्ही इगडी बुरसुमिया पडे कीर्तन 140 आणि 7 कितले कितले 147 किती म्हणता हालेलुया किती म्हणता म्हटल्यान सांगा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा किती व्हडल्यान व्हडल्यान
आणखी व्हडल्यान सर्वेस्पराची स्तुती करा. परमेश्वराची स्तुती करा. तुम्ही कोण नाही म्हणणार बड्या मागीर म्हणटात फोन करून फादर म्हाका देवाचे उतर दिया, देवाचे उतर दी. देवाचे उतर दिल्यार म्हणूंक नाका तुमकां. देवाचे उतर दिया म्हणटात. सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवाक, आमच्या देवाक, आमच्या देवाक आमच्या देवाक कीर्तना गावची, कीर्तना गावची, कीर्तना गावची. कीर्तना गावची. कितलें बरें कितलें बरें ताची स्तुती करची. ताची स्तुती करची. कितलें सोबीत, कितलें सोबीत, कितलें सोबीत. कितलें सोबीत आमच्या देवाक आमच्या देवाक कीर्तना गावची. कीर्तना गावची. कितलें बरें कितलें बरें ताची स्तुती करची. ताची स्तुती करची. कितलें सोबीत. कितलें सोबीत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कीर्तनकार म्हणटा ह्या सर्वेस्पराची स्तुती करची कितलें बरें. ह्या देवाची स्तुती करची कितलें बरें. ह्या देवा कीर्तना गावचें कितलें सोबीत. हें सोबीत आमी करना. आमकां सोबीत जावं नाका. आमकां सोबीत आमच्या तोंडान जावं जाय. लिपस्टीक घालना, पावडर घालना, काजोल घालना, केस डाय करना. आमकां सोबीत दिसाचें. ताच्या की बरें सोबीत जायचें जाल्यार सुरेस्पराची कीर्तनां गायचें, सुरेस्पराची स्तुती करी जाय. त्या दाळा तूं प्रायवन जाल्यार तुजी कात चिवण गेल्यार तुजे थंय तो संतोष परजळटा. ना जाल्यार कितलें तुवें मेकअप केल्यार कळ्ळें गी पोरण्या गाडये पेंट काडले बरीत कांय पाहिजे तो दम बतना. कळ्ळें गे वय की न्ही म्हज्या, वय की न्ही. आं पळया आमचो प्रधानमंत्री आसा न्ही नरेंद्र मोदी न्ही सगळो पिकला न्ही गे वय गी. पूण ताचें तें ही पळय गी न्ही गे सकत पळय न्ही गे कशें दिसता. मथाऱ्या बरी दिसता तो. हां पळया तशेंच ताणें कांय केस काळे करूंक ना. डाई करता करी येत ताका सोबाय तशें न्ही गे सोबी दिसत कोण ना. ती गरजेची न्ही, आंतरीक सोबाय गरजेची. आमकांय तशेंच आंतरीक सोबाय गरजेची. आनी आंतरीक सोबाय आमची बोळवण जाल्या तेन्ना आमचे थंय कसलीय पिडा आसूं दी, कितली शुगर आसूं दी, कितली BP आसूं दी, कितलीय आमी अस्कस जावं दी, आमची कात चिवळ नसूं दी, आमी सोबीत समजलें. देखून ताची स्तुती करची कितली सोबीत. आमच्या देवाक कीर्तन गावचें कितलें बरें. देखून म्हज्या मोगाच्या भावन उबी रावया. ह्या देवाच्या मनाक, सुमेच्या मनाक हें गीत आमी गावया. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. चालयो भेटू. स्तुती करा, ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. म्हटल्यार म्हणा स्तुती करा, ताची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. धन्या देवाची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. धन्या देवाची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, स्तुती करा, ताची स्तुती करा. सोम्या जेजूची, सोम्या जेसूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सोम्या जेजूची स्तुती करा. रायाच्या रायाची स्तुती करा, सोम्या जेजूची स्तुती करा.
रायांच्या रायाची स्तुती करा, सोम्याची स्तुती करा. सर्वंदराची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. सर्वंदराची स्तुती करा, सोम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. पाराक्लिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. पराक्लिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. कृपेवताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. कृपेवताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. Alleluia, 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 Amen, Alleluia. Atubarn. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. मरा हातोबा निरंतुलो मरा सुमेची स्तुती करा, खालसा तांदाची स्तुती करा, मना तांदाची स्तुती करा, सगळे तुमच्या सक्त्यंताची स्तुती करा. तुमच्या रक्ताच्या कणाकणात हाडाच्या सणा तांदाची स्तुती बाहेर सुरू नाही. सोम्याची स्तुती आमच्या देवाची. एकमात्र देव, देव तो अब्राम असो, देव तो इजाक असो, देव तो जाकोब असो, या देवाची स्तुती करूया. आम्हा हर एकलसो देव, आमका राखसो देव, आमका बोलसो देव, आमका सांभाळसो देव, आमच्या मध्ये उंड्यार पार करो सादर असा या देवाची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान तुका सुमियान जेजू, अर्गान तुका सुमियान होगळाप तुका सुमियान जेजू, होगळाप तुका आराधन तुका सुमियान जेजू. आराधन तुका हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. बशी आमी मग भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जेजू आमकां आज कितें करूंक आपयता. आज तुमी सांगयल्यात न्ही, शर्मा आयकलो म्हूण, आयकलो की ना, वय की न्ही. जेजू आज आमकां कितें संदेश दिता, कितें दिल्ली बाई उगत राहिल्ले उरलांग गेले अवकाश ती. हां रेस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारेचें जिवीत न्ही, जबाबदारेचें जिवीत जियोंक आज आपोण दिता जेजू. आज ताका दृश्टांत जावन कितें दिता, दृश्टांत जावन एग्जाम्पल जावन दोगां पुतांची ओपार न्ही. पयले कितलो जबाबदारी आसा पळया. सेकंड वन जबाबदारी ना, कशेंय चलता. सांगयचें म्हणलें एक सेन्स ना. आमी जोडे पोटी कोणा बरी जाता, दुसऱ्या पुता बरी. पयल्या पुता बरी अप्रूव जावचें आमी, सडावत दुसऱ्या पुता बरी. सुकोन काण घेवचें, निसरून काण घेवचें. सूख जाल्यारय सॉरी म्हणचें ना न्ही. सांगी जेवचें तिरलें, सांगी जेवचें तिरलें उडासत ना, सुकोन काणोवचें न्ही.
हे ना म्हूण सांगिचे म्हणजे पूण करीचे म्हणजे दिल्लें लेट जाता म्हणून पूण करीचे म्हणजे दिल्लें करूं ना ताच्या धर्माक तुका राखयलें 4 घंटे पळया म्हणजे मोगाच्या बाबडीन देखून एक घडी दोळे धांपया पश्चातापावया आमी पयल्या पुता बरी जावंक जाय जबाबदारी म्हाका कामाचेर आसा जबाबदारी म्हाका कुटुंबाचेर आसा जबाबदारी म्हाका ऑफिसांत आसा जबाबदारी म्हाका घरांत आसा जबाबदारी म्हाका कंपनीची आसा जबाबदारी म्हाका म्हज्या बापायच्या आस्तीची तोटाची आसा म्हज्या बायलेची जबाबदारी म्हज्या घोवाची जबाबदारी म्हज्या भुरग्यांची जबाबदारी हे की नाही तुका जबाबदारी आसा कंपनीची वा कामाताळाची जबाबदारी आसा म्हूण तुज्या बायल्या भुरग्यांक पयस करून तेंत रावंक जाता की तुवें जायना जबाबदारी हे जबाबदारेन आमी जिवीत जोडूंक जाय हे जबाबदारेन आमी सर्ग आपणावंक जाय देखून एक दोळे धांपया सोमेलाचे बोगसणे मागया बेजबाबदारीचे जिवीत जियेल्ल्या खातीर सोम्याचे बोगसणे मागया आतां तुमचे दोळे अर्द्याचे दवरा दोळे धांपा उडास काडा कितल्या जाणांक हांव येता म्हूण वचनासतना रावलां कितल्या जाणांक हांव करता म्हूण करिनासतना रावलां कितल्या जाणांक हांव बसयलेलें दिनासतना रावलां म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत म्हज्या काजरी जिवितांत एक बापूय जावन एक पती जावन एक आवय जावन एक आवय जावन एक पतीन जावन बापूय जावन एक पती जावन एक भाऊ जावन भयण जावन इश्ट जावन इश्टीन जावन कितले पोटी हांव सुकून पडल्या सोमेलाच्या बोगसणे मागे हांव हें गीत गायतां हें गिता बराबर तुमी पश्चातापावा बोगसणे मागा हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडा तुका बरवोसून तुजेशी आयला बापा आशिर्वादी म्हाका हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडा तुका बरवोसून तुजेशी आयला बापा आशिर्वाद दे म्हाका बापाय सारक्या मोगान तुज्या ल्हानपणी हांव वाडतालो संवसारी आशा कुशांक सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो तुजे विणे दिसांनी सुख समाधान आशेलो तुजे कुशेचे कांय गुमान नासता हांव स्वाकुशेन करून आसलो बापा म्हज्या बक्षी म्हाका राजी जावंक हांव आशेता आसतावन ही जिणी बदलून बापा हांव तुज्या मोगान जियेता बापा म्हज्या बक्षी म्हाका जिणी बदलूंक आशेता आसताव ही जिणी बदलून बापा हांव जबाबदारेन जियेता हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडा तुका बरवोसो तुजेशी आयला बापा आशिर्वाद दी म्हाका
काकुळत दाखय मुझे बक्षी तू सोम्या म्हाका आशीर्वाद दिये म्हाका. मग भाव भयणीनो, परत एक घडीभर सोम्या पळे आमी, परत एक घडीभर सोम्या पळे आ. सोम्या म्हाका आपड म्हण मागा. सोम्या पळोवन पळय प्रद्वारी स्त्रियेन सोम्याक आपडचे प्रयत्न केले. सीमा फरी जेवाच्या घरा पळय ती परिवर्तन जाली न्ही, वय की न्ही. हां, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन सोम्याक आपडले, तिका बरी भलायकी मेळ्ळी. आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक सोम्यान आपडले आनी ताका बरी ताचो हात बरो जालो. नाईम गांवांत विधवीच्या पुताक सोम्यान आपडले आनी तो जिवंत जालो. जायराच्या दुवेक सोम्यान आपडले आनी ती जिवंत उठली. पेद्रूच्या सासूमायक सोम्यान आपडले आनी तेचो ताप सुटलो. कुडबाते जेजू लागी आयलो आनी सोम्यान ताच्या दोळ्याक आपडले आनी ताका दिश्ट मेळ्ळी. कोडकार आयले आनी सोम्या लागीं पराती लागले आनी सोम्यान ताका आपडले. तांचे कोट सगळें दुनितळ जालें. कोण पळय सोम्या लागीं येता आनी सोमी आपडता तांकां ते सगळे बरे जाले. कुडीची पिडा मात्र न्ही, मोतीची पिडा पळय समारिताच्या बांयच्या काट्यार दोनपराच्या बाराबरात थंयसर जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं समारिताची स्त्री आयिल्ली. मोतीची पिडा तिका लागली, पातकाची पिडा, पातकाच्या वशाची पिडा तिका लागली आनी जेजू तिका आपडटा. तिचे काळीज आपडटा, ती अंतस्करण आपडटा आनी सगळी ती नितळ जाता पळया, है की न्ही. जाकेव पातकी म्हूण लाभलेलो, पातकी म्हूण वलायलेलो, सर्गीच्या राजातून पयस गेल्लो तो जेजूक पळोवंक येता. जेजू ताच्या घरा येता, जेवणा बसता आनी सगळे पातकाची कथा ताची धून वेतात. मोतीची खरंदाय पयस वेता. अंतस्करणाची सगळी दूख नपेस जाता आनी जेजू ताच्या अंतस्करणाक पडटा पळय एक बादशा हवी, एक सुटका ताका भाव जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी म्हणा सोम्या म्हाका आपड. हरी एक पटी, हरी एक दीस उठ्ठाना न्हिदताना तुवें म्हणूंक जाय सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. मागोवंक जाय तुमी. दोळे दांपा, तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. हांव म्हणटा तुज्या उपरांत म्हणा सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. तुमी तोंड उक्तें कर मागा. तुमी तोंड उक्तें कर मागा. मोतीन मागा नाकात, तोंड उक्तें कर मागा. दाविदाच्या पुता मुझे काकुळत कर म्हणून कुड बाते व्हडल्या ताळ्यान बोब मारी लागलो. व्हडल्या ताळ्यान ताका लो म्हण येते आसलें वा मोतीन मागे येते आसलें. व्हडल्या ताळ्यान सोम्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली. न्ही बापा सर्ग संवसाराच्या दन्या म्हज्या मागणें आयकून म्हाका दिताय देखून तुका हांव गर्गां दिता. लाजराच्या पोंडा मुखार व्हडल्या ताळ्यान सोम्यान उलो मारलो देवाक. न्ही निमाणे तसो कुडीसो आठावेटे जावन ताचे कुडींतलो जीव भायर सडटाना ताणें व्हडल्या ताळ्यान बोब मारलो. न्ही म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. व्हडल्या ताळ्यान आमी म्हणूंक जाय. मिणी 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 करचें न्ही तोंडा भितर. थळ असले बांदपास तुटून वेतात. थोडे दांपा अर्द्याच्या हात दवरार म्हणा सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो. 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 सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान मेळटलें. सोम्या म्हाका आपड 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 म्हाका संतोष मेळटलो. सोम्या म्हाका आपड म्हाका संतोष मेळटलो. सोम्या म्हाका आपड म्हाका संतोष मेळटलो. सोम्या म्हाका आपड म्हाका सुटका मेळटली.
म्हाका आपूण सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुटका लाभतली सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुटका सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुटका लाभतली सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुटका लाभतली सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुटका लाभतली सुमी म्हाका आपूण म्हाका सुमी म्हाका आपूण आनी हांव बरो जातलो सुमी म्हाका आपूण सुमी म्हाका आपूण हांव बरो जातलो सुमी म्हाका आपूण सुमी म्हाका आपूण हांव गुण जातलो सुमी म्हाका आपूण सुमी म्हाका आपूण हांव गुण जातलो सुमी म्हाका आपूण सुमी म्हाका आपूण हांव गुण जातलो सुमी म्हाका आपूण आपड जेजू आपड म्हणजे गीत गायतना सगळी तुमची पिडा तुमचे कश्ट तुमची कंत तुमची बेजाराय तुमचें घर तुमचे घरचे कुटुंबाचे सांदे तुमचो पती पतीन भुरगीं बाळां सगळीं समया समर्पिया तांकां आपड समया लागीं विनंती करा आपूण जेजू म्हाका आपड जेजू आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला गुण कर जेजू गुण कर म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पत्की स्त्रियेन तुका बाबरतना पडलें आनी कश्ट दिल्याक तुवें बरें केलें सोम्या म्हाकाय बरें कर पातकी श्रीयेन तुका बावळताना पडलें कश्टल्याक तुवें बरें केलें कश्टल्याक तुवें बरें केलें बाबरतान तुका हांव आपडटा सोम्या बावळतान हांव तुका सोम्या पडटा तुज्या पांयां तळा सर पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोम्या जेजू सोमिया जीसस जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी ताळ्याक म्हज्या कांदी दुनिया जेजू लॉर्ड जीसस दुनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची सर कुरपेची जर जियेन म्हज्या सदा स्वाळून दी. सदा स्वाळून दी कुरपेची सर कुरपेची जर जियेन म्हज्या सोम्या सदा स्वाळून दी. सदा स्वाळून आपड आपड जेजू आपड आपूण जेजू म्हाका Touch. आपड and heal me Lord आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला गुण कर जेजू गुण कर हील मी गुणपडी सेसवे म्हाका गुण कर म्हजी सगळी पिडा शिडा तूं गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला बला बलंदला हाला हाला तुझ्या नावाने सगळे भक्ती का गुण कर सोम्या तुझी गुण करची दैवी संगतांच्या शिरा शिरानी वडाई तुझ्या पवित्र कर्षण तळ कर सोम्या तुझ्या नवान तांकां गुण कर तुझ्या नवान तांकां तुझ्या नवान तांकां बेसावानी बन आशीर्वादी बेसावदी गुडपादी सगळती भुरग्यांक युवाजोडांक काजरी जोड्यांक प्रायवंतां प्रेस्तांक सगळ्या सुडका लाभय विविध रस्ता वस्ता वळख जाल्ल्यांक आदार दी सोम्या सुडका दी व्हडा भक्तीपणान ह्या इगर्जेन तशेंच माध्यम मुखांतर आराधना करून आसच्या हर एका भक्तीक कापड सुडका दी सोडवून दी जेजू टच टच and he healed them Lord hallelujah 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 निरंतर hallelujah 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 उलो मारा बाबा तो उलो मारा वर्ष उलो मारा hallelujah 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 जेजू जेजू दाविदाच्या पुताया सगळे भरकेचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची दैवी सकताच्या शिरा शिराने वळे तुझे पवित्र करशिली तळके तुझे नावांत का गुण तुझे नावांत का आशीर्वाद दी आपण जेजू आपण टच टच देम heal them Lord hallelujah hallelujah अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या होगलाब तुका सोम्या जेजू होगलाब तुका आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका हालेलुया 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 आमच्या हात तकलेचे दवरया तकलेचे दवरया आमच्या हात डोळे दांपया पवित्रात्म्याक आमच्या मध्ये आपवया हे पवित्रात्म्या आमचे ते मागया आमच्या रागा वरवीं आमच्या द्वेषा वरवीं आमच्या खोट्या करण्या वरवीं
आमच्या ना जबाबदारेच्या बेजबाबदारेच्या जिविता वरवीं आमचे तोंड पयस गेल्ल्या पवित्र आत्म्या फाटी पळोवया. आमच्या पदकाची दूख धरल्या आमी बक्षाणें मागलां, पश्चात्ताप पावल्या आमी निचेव केला बरं जबाबदारेची जिवी जियेता म्हणून ह्या संदर्भात पवित्र आत्म्या फाटी पळोवया. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या मागा, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या मुझे थंय ये, मुझे थंय ये, मुझे थंय ये. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र व्हडल्या तळ्यान हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या मुझे थंय ये, मुझे कुटुंबांत ये, मुझे जिवितांत ये, मुझे कुडींत ये, मुझे कुडींत ये, मुझे कुडींत ये, मुझे मोथींत ये, मुझे मोथींत ये, मुझे रक्ताच्या कणाकणांत ये, मुझे हाडाच्या सणासणांत ये. हे पवित्र आत्म्या मुझे पिडेंत ये, मुझे पिडेंत ये, मुझे पिडेन भलायकी दिवंके, मुझे पिडे भलायकी दिवंके, मुझे दुखीक सुटका दिवंके, मुझे दुखीक सुटका दिवंके, मुझ्या मोतीक समाधान दिवंके, मुझे मोतीक समाधान दिवंके. म्हाका सक्तीन बरोवंके, म्हाका सक्तीन बरोवंके, म्हाका धैर्यान बरोवंके, म्हाका धैर्यान बरोवंके, म्हाका धैर्यान बरोवंके. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या मुझे घरांत ये, मुझे घरांत ये, मुझे कुटुंबांत ये, मुझे कुटुंबांत ये, मुझे पतीचेर ये, मुझे पत्नीचेर ये, मुझे भुरग्यांचेर ये, मुझे पुताचेर ये, मुझे दुवेचेर ये, मुझे बाबाचेर ये, मुझे भयणीचेर ये, कामा सुवातेचेर ये, मुझे घरांत ये, मुझे वावरांत ये, मुझे कश्टांत ये, मुझे आकांतांत ये, मुझे दुखींत ये, मुझे पिडे छिडेंत ये, मुझे संतोषांत ये, मुझे बेजारांत ये, कंतींत ये, रडण्यात ये, विलापांत ये. हे पवित्र आत्म्या ये देवान ये पवित्र आत्म्या अभिषेक कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. उला मारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर. तुझे कृपेच्या बेसवानी पर हे पवित्र आत्म्या देवन तुझे जाणवाय नामका बर, गिन्या नामका बर, चिरुका नामका बर, तुझी गुण कधी देवी सगळ्यात आमच्या शिराचे निवडोय. आमच्या मुखल्या रामका वाटता के पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्या रामचे संरक्षण कर. आमच्या बोगले रामका संगाती आमच्या वैरा निरंतर आशीर्वाद लाभय, आशीर्वाद लाभय. पवित्र आत्म्या टच टच हीलच लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मग बाबडीनं पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करता. भक्तीन 2 लाईन करून मेळचे पवित्र तेलाची मागणी स्वीकार करची आणि या वक्ता सोम्याची गुण करची देवी सकत पवित्र आत्म्याचा स्पर्श तुम्ही अनुभव करतेल्यात. पवित्र आत्म्या देवोने दैविक शक्तीन म्हाका बोरोंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये नवे जिवीत म्हाका लाभोंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये दैविक शक्तीन म्हाका बोरोंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये नवे जिवीत म्हाका लाभोंक ये. दी तूं म्हाका तुजी समजणी, शांती समाधान येवजिणी. धाड तूं मुझे तुजी साथ देणी, सेवाक जावं जीव विश्वास पोणी. पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक शक्तीन म्हाका बोरोंक ये. पवित्र आत्म्या देवोनी नवे जिवीत म्हाका लाभोंक ये. कष्ट तेल्यांक तूं सावकासाय लाभ, रडतेल्यांक तूं बुजावन लाभ. थकलेल्यांक तूं विशेव लाभ, काळजांची तुज्या मोगान तेल. पवित्र आत्म्या देवोन ये दैविक
भरून येईल. पवित्रात्म्या देवोनी नवे जीवित म्हाका लावो. हात उबारया. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गांचे जोगळापचे ज्वारादानचे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ईश्वरेंद्र ईश्वर आदने ईश्वर अर्गांचे जोगळापचे ज्वारादानचे. प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, एडोर यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, उगळाप तुका सुमयान जेजू, आराधना तुका सुमयान जेजू. हालेलुया. निट्टा तू बरे. हालेलुया हालेलुया. सुमया सॉन भोग आमकां जालो जाल्यार सुमया दोन ताळयो जोरान जोरान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तेमी गेल्या सुमया सो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येदे व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रुपा बोला नव्यो रिती आदार्या. सोलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा ससना ससा एका स्थळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता. प्रार्थुया. ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सगळाच तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो बळ सदांच समजे तें बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे. आमकां फोव कर. अशें ह्या संवसाराच्या जिवितांत जबाबदाराचें जिवीत जिवंक, आमच्या जिविताची परतवणी, आमच्या जिविताचें परिवर्तन आनी जबाबदाऱ्याच्या जिविता मुखान सर्गींच्या राजाचे दायचे आमी जावंक आमकां आदार आनी कृपा दी. जो येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. उभी रावया. सदैव जावन समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन सुमयेचें नांव. उभी रावया. हात उबारया. 3 पोटी वडल्यान म्हणया. सदैव जावन समयाचें नांव. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन समयाचें नांव. आता आनी सदां. सदैव जावन समयाचें नांव. आता आनी सदां. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन सुमयेचें. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन. सदैव जावन समयाचें नांव. आता आनी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. ताळयो. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताच्या नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताच्या नावाडून महिमा दिव्या.
ताचे समोर आम्ही सरपडया मोगाळ पुता सोवे हांव भार मोरी आशिर्वादी भगीन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुंतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीचीं कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल सुवाव जावंक आसा ह्या पुंतळाचें मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.